पाईपलाईन जॉईंट मारूंक ना, फक्त पाईपलाईन घातली त्या तितक्या पयलीं लोकांक तारान दवरल्या, अजून त्या पायपाक जॉईंट मारूंक ना, पूण ते आमकां त्या लोकांक पाणी ना. आतां मेजर प्रॉब्लम असलो तर पेडण्यासून खाली पायपलाईन फुटली म्हणून जालो तो सेपरेटच विशय आसा. पूण प्रत्येक डेव्हलपाच्या बाबतींत सगळी फसवणूक केल्ली आसा. टुरिजमान आपल्या भाशेन आतां आमच्या आमदारान थंय टॉयलेट कॅमान घातलेले आसा, ते लोकां मारून थेयल्या, ते यूज जायना. टुरिजम बॅड आसा, टुरिजमाच्या अंडर कसले फॅसिलिटी येता, एक फॅसिलिटी आमकां दिनात. हे आमदार हे कित्याक आमदार जाले कोण जाणा. थंय जाले फक्त कांय ना, टुरिजम बॅड आसा तेंचे पयशे उपलाप. जे दिल्लीवाले लोक येयल्ले आसा तांकां तेणी वयर मातोवन दवरलेले आसा. मातोवन दवरले म्हणजे अशें फाल्यां सगळें इलिगल सुद्दां केलें न्हू जाल्यार तेंची धमकी येतात, वयरसून येतात, आमदारा कडल्यान येतात किंवा ते सेंट्रलासूनय धमकी येतात. ते सरळ नांवां सांगतात, PM-चो फोन येतलो, खंयचो अमित शाहचो फोन येतलो, हे धमक्यो दितात ते. त्या धमक्यांक लागून आमचे बारीक बारीक बिझनसवाले आहात ते तोंड सुद्दां उडिनात. ताचं कारण काय, तेंचे बंद करतले बिझनस. आयज आमच्या लोकांचो अक्षरशः तोंड दामून दवरलेलो आसा. आतां भंय दिसताय तो. आमकां सुद्दां ह्या आमदारान त्रास केल्ले आसा, एका आमदारान त्रास करूंक ना अशें ना. जे पद्दतीन मांद्रे मतदारसंघाखातीर काम करून आसा ते पद्दतीन त्या लोकांनी काम करूंक ना. तर आयज न्यू फेज जो लोकांक न्यू फेजीच्या हितून लोकांचो विचार माचेर आसा. ताचं कारण सांगपाक, आमी पंचायत इलेक्शन लडयलां 98 सुमार. त्या टायमार पंचायत इलेक्शन लडून आमी पयलींच सरपंच जालो. सरपंच जावन मुर्जेचो जो विकास आयज जाल्लो आसा तो सगळो म्हाज्या काळांत जाल्लो आसा. आयज आमचे टॅक्सीवाले भुरगे भोंवतात, ते टॅक्सी चलयतात. तो टॅक्सीचो वेवसाय सुरू जाला तो म्हाका लागून जाला. हेचं कारण रस्ते जे विणलेले आसात आमी मुर्जे खातीर, टुरिजम बॅड आमचो वाडला. तर टुरिजम बॅड वाडोवपा खातीर ह्या लोकांनी कांयच करूंक ना. तर जो आमी रस्त्याचं काम केल्लो आसा, लायट किंवा पाणयाचं काम केल्लो आसा पंचायत सरपंच आसतना, तोच विकास आसा, तेच्या उपरांत ह्या लोकांनी कांयच करूंक ना. तर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले म्हणून जायना. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट म्हटल्यार काय, आयज पार्सेकर सरान तो आतां चोपड्यासून तो मोर्जे मेरेन रोडाचो आमचो काम, रोड म्हटल्यार सायकल ट्रॅक म्हणून केला. तो करोडांनी खर्च केला. तो करोडाचो खर्च जर तो आमच्या गांवा खातीर जर घातलेलो करोडाचो खर्च, तर आमचो गांवाचो विकास जावंक वयतलो. तर गांवाच्या विकासा खातीर किंवा टुरिजम बॅल्डा खातीर त्या लोकांनी कांयच करूंक ना. जितके आमदार जाले त्या लोकांचो विचारच ना त्या हेची. तर विकास कामां म्हणटात ती आमच्या कडल्यान लोकांनी बरोवली आसा. ती विकास कामां आमच्या कडल्यान शिकपाची आसा त्या आमदाराक. तेंच्यांनी आतां फाटीं रावन जर आमकां फुडें काडलें जाल्यार भितर परत हें आसलें. कित्याक आमी कामां करून दाखयली आसा. आयज आमी विधानसभेक आतां फॉर्म भरला, विधानसभेक आमी प्रचार करतो. पण त्या लोकांक अपेक्षा आसा की सतीश तुमी काय केलें. जर आमी जर काम केलां तर आमी पंचायत लेवलाचेर आसलो आनी आतां झेडपीचेर. आतां झेडपी आतां निवडून दिल्या उपरांत आमी काय घरा बसून उगी रावंक ना. प्रत्येक पंचायतीन आमचे 3 पंचायती आसा, 3 पंचायतीनय आमी तीन कामां म्हटल्यार ती टेंडरां जाल्ली आसा. ती टेंडरां जाल्ल्या कारणान आमची कामां इलेक्शना लागून रावल्ली आसा. ती इलेक्शन जाल्या उपरांत आमची लगेच कामां